एक विण्णी एक फोन ही काढीना काल करता कडनं कितल्या मोठी फोन करचे म्हाका पुरो जाता सांगो गीत आमकां म्हाका खंय गी वचोंक आसा म्हणटाले भविश्य गेला जायचे म्हाका रांदूंक गी आसा म्हाका आतां ती खबर आयका नासतना काल कितें गी म्हण हें कळना ड्रिंक जायना ते तक्षण काडटा फोन पुरा भविष्य फोन सोडून गेला जायचे नंतर फोन काडटे आतां म्हाका ती खबर आयका नासतना कितें गी जाता आनी हांवें कशें हें करचें हुशार म्हळ्यार म्हाका जायना न्ही काय करचें आतां वेचें बरें न्ही म्हण दिसता म्हाका ना मला इतलो वेळ करनाका तेणें ती खबर आयका नासतना म्हाका काळें गी जाता आतां हॅलो विण्णे आं वय तुका करंट आसलो गे काल ना गे म्हाकाय नासलो म्हाका ते जलजा मेळ्ळे ते म्हणाले ते कल्याणी सरले न्हय न्ही गे वय दरी घालून गेली गे ताणें कोण दोरी काढून गेली आड उठ गो ते म्हणाले म्हज्याकडे वय वय हां दोरी घालून गेली गे आतां बत्तू ना मोर्चेरीन तसो आसता वय हां तसो गो बरो मनीस वय ती सांगता तेताली वय वय हां मागीर ती म्हातारी घेत राव गो म्हातारी इल्ली जोर आसली वय हां ती ताका मस्त शिक्षा दिल्या तिने म्हातारेन वय ताची सासू माय ती वय 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 तीच हां हां आतां आनी मुखली गजाल पळय कालेली म्हूण हां जायत जायत हां आतां मोर्चेरींत आसा हांगा कोणाची खबर उलून आसाय तू जायत गो विण्णे आनी काल करतात पळया आतां करंट ना कोणा सोवरार येता गे गोत्तू ना जायत जायत हां जायत सांगता जायत 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 हां तुका दिता खबर दिता हां जायत 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 कोण ते कल्याणी सुसाईड केला तशी अशी म्हणून काल सांगून असली तू कोणाच्या विषयात काल जाले ते गो कल्याणी कल्याणी मधे सिरियल नाली सिरियलाची मग खबर म्हणून आली की तुम्ही मागीर तुमची ते काल म्हाका करंट नासलो न्ही गे देखून विण्णीन म्हाका फोन केल्ले ते सिरियल ताणें पळयली दिसता पळयतना ते मोठा बरें पळयलें मागीर करंट गेलो दिसता ताचो तशें ती खबर आमी उलोवन आमी सिरियला माती पडून बसून सिरियल सिरियल केबलाचे पैसे बंद आहे की तुवें केबलाचे पैसे तो नारायण आयिल्लो गो कोणे सांगले कोणे सांगले मागाळ काडटाळे म्हण सांगले मागळ किती काडटाले म्हणून सांगले तुवें आमी नाही काम करचे पळोवची सिरियल तुवें पयलीं क्रिसमसाचे धरल हे दोन मुसर पुरो कर्सावे पळयला उदकाचे बिल करंट बिल पुरो हांवें दिवन रायली आतां एक केबलाचे तुका एक बरोवंक जावना गे हांवें पळोवची टीव्ही तुवें न्ही पळोवची गृहलक्ष्मी जायल्यार हांव बांदता गो म्हाका खंयचे पेन्शन खंयचे ते येवचे 1000 रुपये जायत गृहलक्ष्मी जायल्या उपरांत तूं बांद तशें नाही आता तुम्ही टीव्ही पळयतात न्ही तुम्ही लहान असताना बरं टीव्ही नासले न्ही तुम्ही काले करना आली त्या धडा तू थंय जेरी आनी बरं येतात न्ही ते गुड्यार थंय वचून काजू काडून घेता दिसता तू तांचे सांगायचा ना गो आमकां भायर पुरो वचोंक नासले घराच्या भितरूच रावोंक आसलें घरा भितर बसून काले करना आली आमी ल्हान आसतना ना गे ते आमकां एक पळ्या बरी एक मुनय आसली तांतून 14 पोंड आसले
बोंड ते थांबून खेळूंक आम्ही ते आची फळां घालताली काल्या बा त्या रुखाच्या आता म्हाका नांव येना ती फळां घालून आमी खेळची ते सौदा सांगताना तांतून पेरादाणे कुय्या आणि राय अशे आसता पुय करताय ते प्रकार खेळ तुझे ते बरे असले आमकां खेळूंक तुमकां आतां गोत्ता ना ते काल कितें येवन त्या वेळा ते खेळ सांगल्यार नागी आमी एका घरातून आनी एका घरा येताली लिपोवन बसोन खेळटाली ती मुनय आसा न्ही ताका 7 पोंडू ह्या सायडीक 7 ह्या सायडीक 7 तांतू 4 पोंड आसात न्ही ते कुय्या मदें 6 राय मागीर 4 पेरादा मागीर आमी नागी ते चन्ने मुनयच्यो मुणयो आसात ते बगड्या बरे ते आमच्या आच्या रुखार मेळटात त्यो मुणयो ते बियो घालून आमी खेळचे खेळून नागे खेळून खेळून जाता नागे एकांत मस्त जातात येदाळ आमी ते काडटा तो राय ते काडिना जाल्यार नागी ते पिकता पिकलें काडिना जाल्यार नागी मागीर कुसता उपरांत ते काडूंक ना तो काले खेळ तितलो बरो खेळ तो गोत्ताय मागीर ती बियो खाली जायनात गे खाली जातात गो खाली जातात त्यो खाली जातात आमी समजी उजो पडलो होय गे तितलो बरो खेळ खेळ तुमचो मागीर आम्ही खेळया किते खेळया गो खेळटा का काय ना तो घासा न्ही दोगां खेळूंक जायना गे दोगांक जायना गो ते गामणी जायचे ते कितें तेका जायचे ताका तांतून कुय्या पेरादा आनी राय ते 1 जण जायचे न्ही ते 2 जण खेळल्यार ते तितले इंटरेस्ट जायना ते खेळूंक की समा जायना आमी ल्हान आसतना खेळटाली गो हांव म्हजी व्हडली माई म्हजो आब आमी बरो बसून खेळटाली कितलो बरो खेळ करताली खेळून खेळून फायटींग जाताले गो बियो कुसताल्यो आमी आतां खेळया आतां हें कया गो मुनय जाय न्ही ते चन्ने मुनय तशें कोणाकडे आसाय विचार कोण येतात न्ही आमचे व्हिडिओ तांचे कडेन आसाय विचार तूं तांच्या कडेन आसात गी वय कोणी असल्यार आमकां कमेंट करून मागीर आमी केल्या ते आडीचे न्ही गो बसून वय तांणी सांगल्यार जालें आमकां कमेंटार त्यांना मने असल्यार आमकां खबर दिया म्हणून सांगून जाय तूं जायत